लाला आज आम्ही पळयता की एक फेमस जी तुझ्या नावाची जी असली हांगासर लाला की बस्ती म्हणटा हय हय सारखी फेमस हांगासर टिव्हीन हय ती आयज खंय तरी अखेर डेमोलिशनाक सुरवात केल्ली आसा. हय जायते वेळा आमी पळयलां की हेचे डेमोलिशन काडलेले पूण खंय तरी कोणाच्या आशिर्वादान हे बंद पडटालें काम हय कॅन्सल जातालें पण आयज अखेर डेमोलिशन काडल्या. कळ्ळें. ऑलमोस्ट भरपूरशे आमी पळयलां की मायग्रंट्स रावता आउटसायडर्स रावता इलिगली स्ट्रक्चर्स तुज्या नांवाच्या जाग्याचेर आसले. तूं टॅनंट म्हणून आसले न्हू? हांव टॅनंट आहा. कितें सांग सोदता ह्या हेचेर आयज डेमोलिशन चालू आहा तें? डेमोलिशन चालू आहा म्हणजे कितें आहा, एक तरी पयलीं ते स्टे घेतलेली तेंच्यांनी कोण रावतात पळय तेंच्यांनी हायकोर्टाची स्टे घेतलेली. स्टे घेवन ते पेंडींग उरलेले. पयलीं डेमोलिशन येयल्ले ते कितें स्टे घेतकूच पेंडींग उरले. पेंडींग उरले उपरांत आतां ते हायकोर्टाची ऑर्डर एगेन्स्ट गेली ती डेमोलिश करची म्हणून येयली ऑर्डर. पयलीं लालाची बस्ती नांवच्या पयलीं दुसरें नांव आसलें हेका? ना दुसरें नांव फक्त अवचीत वाडो. अवचीत वाडो म्हणून? हय अवचीत वाडो थिवी बार्देस गोवा अशें आसलें थिवी अवचीत वाडो. अचानक लालाची बस्ती कशें जालें? नालायकी बस्ती जावपाचें कारण म्हणजे कितें मनोज परब हांगा येतालो आनी व्हिडियो काडटालो फोटो काडटालो सगळें काडून व्हरतालो. तेणें नांव दवरलें तें लालाची बस्ती म्हणून. हांगा लालाची बस्ती म्हणून नाच, हांगा फक्त अवचीत वाडो. ही आतां जी घरां इलिगली बांदल्या हय. पळय कशी कितें हांगासर बांदली गेली? बांदी गेली म्हणजे कितें आहा, थोडे कमले जातीन थोड्यांक एनओसी दिल्या 100 मिटरांक विदावट एनओसी म्हाजी. हांवें एनओसी दिवंक ना कांय दिवंक ना. तेंच्यांनी पयलीं ते 100 मिटरांक म्हणून अशें दिल्ली आहा थोड्यांक एनओसी. कमले जातीन दिल्ली आहा. दिल्ली आहा हय एनओसी. हां ना म्हाका खबर ना, भितरल्यान दिल्ली ती. कित्याक म्हाका खबर आसता जाल्यार म्हाजी एनओसी जाय पडटा. टॅनंटाची एनओसी जाय न्हू पयलीं फर्स्ट. विदावट एनओसी कांय दिवं नजो. ही पयलीं कमले जातीन दिल्यात तांकां भितर ते. पयलींचो कोण एटर्नी आसलो पळय तेणे दिली ओ? पयलींचे आतांचे कोण न्हू पयलींचे. पयलींचे म्हणजे कितली वर्सां जाली तेका? तांकां आतां एक्सपायर जाले ते मरूनय जाताले 5-6 वर्सां. आतां तो एटर्नी कोण आसलो पळय हय तेका खबर नासली कित्याक एनओसी मागीर तो सायन मारून दितालो पयलींच्या हेचेर? ना ना तो अटर्नी आसतना दिताले ते. तो आसताना? तो आसतनाच. तोच आहा पयलींच्यान तोच आहा हांगासर? आतां ना ते कोण आतां न्यू जाली न्हू कमिटी सगळी. पयलीं कमिटी नासले पळय ते दिताले डायरेक्ट. तुमी हेचेर एक्शन काय घेवंक नासली? कोणाक हांवें दितालेले न्हू विचारूंक ना? दितालेले कशें विदावट एनओसी तुमी दितात कितें म्हणजे कितलीशीं फावटी तुमी हांगा निवडून आयिल्ले आसा? हांव सरपंच हय पयलीं हय हय. आमी पळयता सुमार 45 इलिगल स्ट्रक्चर्स हांगा सध्या उबे आसा. हय. हायकोर्टान फक्त 23 घरांक ऑर्डर काडलेली आसा. हय. तुमच्या आशिर्वादान जाल्या ही घरां हांगा? ना 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 म्हाज्या आशिर्वादान जावंक ना ती. कितें फक्त तांकां कितें एक एडवांटेज मेळ्ळी कमले जातीची. तेंचे कडेन 100 मिटराची एनओसी. कितें तुमी जागे विकूंक ना कोणाक? आमी जागे विकूंक ना कित्याक आमकां विकपाक रायटूच ना पयलीं. ओन्ली फॉर आमी टॅनंट पयलींसून बाबा आसतनाय टॅनंट. आमकां जालीं 50 वर्सां आमची थंय म्हाजी घरां आसली थंय. कित्याक मानाय बिनाय गोरवां बिरवां शेतकरी आमी शेती करताले सगळे. कित्याक तेन्नासून आमी बाबा टॅनंट आसलो. बाबा उपरांत हांव टॅनंट जाला. आमी कांय विकूंक ना कांय ना. कितली एरिया आहा ती 9000 कमली जात. त्या सगळ्या 9000 कोमलीदात एरियेचे तुमी एकटे टॅनंट आहात? हांव एकटो टॅनंट आहा. आनी तितून आमी ते भारत गॅस गुदाम आहा आमचो तितून. तेंच्यांनी पयशे बीन कोणाक दिल्ले? तुमकां दिल्ले एटर्नीक बीन कोणाक पयशे दिल्ले? तेंच्यांनी कितें घेतल्याचे कोण करीत ना. आयज ते तुका खबर आसा सांगपाची गरजूच ना न्हू. विदावट मनी कोणूच काम करिना. नाजाल्यार डायरेक्ट नाल्यार ते म्हाका सांगपाचें न्हू कमली जातीन बाबा अशें अशें आहा एनओसी दी म्हणून तरी. तुमकां जर खबर आशिल्ली इलिगल तुमी खंय केन्ना बंद कित्याक करूंक ना त्याच वेळार? कारण आतां आमी पळयता चडशीं घरां कांय लोकांनी स्लॅबूय घातलेले आसा आनी चड व्हडलें कन्स्ट्रक्शन थंय जालां. तुमी खंय बांदपाक तांकां हें कित्याक करूंक ना? ना आपूण म्हणजे कारण कितें ही पंचायतीची ड्युटी. पंचायतीन एक्शन घेवंक जाय ती. इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता ती पंचायतीन एक्शन घेवंक जाय इमिजिएटली. थिवी हय हांव सरपंच आसलो पयलीं. हय पंचायत म्हणजे कितें पंचायतीचे रायट पंचायतीकूच आहा न्हू इलिगल कन्स्ट्रक्शन स्टॉप करपाक. पंचायतीन काय तेजेर एक्शन घेवंक नासली? ना घेवंक एक्शन घेवंक. दोळे धापलेले पंचायतीन काय? दोळे धापले आसतले. पंचायतीचे कितें आजकाल पंचायतीचे फक्त पयशे जाय. तुम्ही 3
टाइम सरपंच आशिल्ले तेन्ना ना हांव एक टायम सरपंच. तुम्ही जेन्ना सरपंच आशिल्ले तेन्ना हांगा काय नासले काय ना. कांयच नासले. सोयी आता मागीर झाल्या. हे मागीर जाले ते मागीर आता जाले. लायट ऑन वॉट बेस तांकां मेळ्ळें तरी आं लायट कनेक्शन उदक कनेक्शन हे कशें मेळ्ळें लायट उदीक कनेक्शन ते हांवें दिल्ले तांकां घरां बांदल्या उपरांत हल्ली तुमी दिल्ले हांवें एनओसी दिल्ली तांकां उदकाक आनी लायटीक उदीक लायट. तेजेर अपोज तुमचो काय नासलो तर ना घरां बांदलेली आहा न्हू सगळी मेन कितें फॅमिली मेंबर ते आनी दिसावड्याचें काम करपी ते गरीब ते आनी भुरगीं बाळां म्हणून आनी कितें एनओसी लायट आनी उदीक दिवपाक प्रॉब्लम कांय ना आनी कांय पयशे कांय ना तसले आनी ते दिला ते कितें पयशे घेवन दिवं ना कांय. सो हेका पंचायतीक ब्लेम करूंक शकना तर कोण पंचायतीक ब्लेम करूंक शकना कित्याक तुमी दिले म्हणटा उदकाची लायटीची लायटीचेच उलयता हांव. म्हणजे उदकाची लायटीची हांवें दिल्ली आहा कन्स्ट्रक्शन करपाक लायसन्स बिसन म्हणटा ती पंचायत जबाबदार न्हू. ओके. पंचायतीन एक्शन घेवंक जाय न्हू. इलिगल कन्स्ट्रक्शन दुसऱ्याचे तुमी रोखडी येता आडोवपाक. आता खंय लिगल असल्यार आडोवंक येता तुमी. एक संडास बांदतलो जाल्यार येतात आडोवपाक येता इमिजिएटली. प्रायवेट प्रॉपर्टी असल्यार येता जावन. ही घरां जाताना तुमी खंय नेलेले इतकी घरां 45 घरां जाय सर. कोण हांव आसलो न्हू सरपंच आमी काडलेले आहा न्हू वर्सां आनी 3 फावटी अलग जाला हांव. मातशें डेमोलिशना बद्दल मातशें ब्रीफ करा कित्याक हें डेमोलिशन एक्झॅक्ट कितें आनी कितलो लोक हांगासर रावतालो आनी कितले स्ट्रक्चरांचें डेमोलिशन हांगासर आहा सद्या. I am charge atta घेतला but I know this case for a long time. To start with, I'd like to thank the government of Goa, the police, the administrator, the deputy collector, demolition squad, electricity department, PWD. Most importantly, our Gaonkars have supported us. It's been a long and difficult journey. This case was lying for many years, 15 plus years. The people staying over here, they appealed in various courts, various forums. But finally, it is a victory of law, justice, and finally what is wrong is wrong. There are 23 structures to be demolished as per the list. सो आनी कितें डेमोलिशन आहा हेजें आफ्टर 23 स्ट्रक्चर्स. Any demolition खूब आसा in the sense not with this particular basti only. We have received a directive from the High Court wherein all illegal structures on Comunidad land, you all must be aware of this, the press, are supposed to be demolished. So this is just the beginning. सर टोटल कितली एरिया ही आहली कोमनिदाद लँड 7,000-8,000 around square आनी meters. कितली वर्सां पासून हे आतां स्ट्रक्चर हांगासर आसा. खूब वर्सां जाले 20 वर्सां मायज. सो हेचे डिले कित्याक जाताली इतली कित्याक 20 वर्सां पासून जर हांगासर स्ट्रक्चर इलिगली असले आनी हांगासर मशरूम टायप जर स्ट्रक्चर उबे जायत रावताले लोकांची लोकसंख्या वाडत रावताली आवटसायडर्स मायग्रंट जाल्यार इतली वर्सां कित्याक म्हणून उरले पेंडींग इतली वर्सां आनी कोणे आसरो दिलो हांकां रावपाक. Comunidad has always challenged this, has always appealed. सगळे कम्युनिटीन ऑलवेज फायट केला की आमकां नाका इल्लीगल नाका. नॉट ओनली दीस सर्वे नंबर खंयच्याय सर्वे नंबरान इल्लीगल इज इल्लीगल. वी हॅव ऑलवेज सेड वी डू नॉट वॉन्ट दीस स्ट्रक्चर्स अँड इट इज गोईंग ऑन. आता कोर्ट आणि प्रोसिजर तुम्ही जाणा कितलो टायम लागता तो. आता कितें म्हणटा की ट्रायब्युनल तेमच्या हियरिंग बट दॅट वॉज ऑन द 24th. बट ट्रायब्युनल इज अ लोअर कोर्ट कम्पेअर्ड टू दी हाय कोर्ट. हाय कोर्टाचो ऑलरेडी डिरेक्टिव्ह हा डेमोलिशनाचो. त्यांच्यानी पैसे भरले सर काय ना एक पैसो ना. डायरेक्ट घरा बांदपाक स्टार्ट केल्ली. डायरेक्ट घरा बांदपाक स्टार्ट केले. कॉम्युनिदाद काय फारीक करूंक ना आणि कॉम्युनिदाद तेमी टेनंट थ्रू टेनंट येयले. टेनंट हेंचो लाला बेपारी लाला इस्माईल बेपारी अँड देअरफॉर द नेम लाला बस्ती. आणि सर त्यांना हाऊस नंबर बी सगळं मिळाला पंचायतीचो. तो पंचायत विचारली सर दॅट इज नॉट द ज्युरिडिक्शन ऑफ कॉम्युनिदाद टू इश्यू हाऊस नंबर. सर एक प्रश्न आसा अजूनही डाउटफूल कसो जाता की जर आता सामान्य मनीस जर लोकल खंयसर बांदीत जाल्यार ताका सगळे डॉक्युमेंट्स काडचे पडटा हे करचे पडटा. सो तुमच्या कॉम्युनिदाद लँडान जर इतली स्ट्रक्चर उबे जाले रातचे बांदकाम स्टार्ट जाले कोणाक काय करूंक ना. ते खातीर आमी कंप्लेंट केला न्ही. दॅट इज वाय वी हॅव टेकन ॲक्शन. हाऊस नंबर आणि आमी दिवंक ना न्ही. वॉटर कनेक्शन लायट कनेक्शन ऑन वॉट बेस सर लायट कनेक्शन बीन मेळ्ळें. सर दॅट यू विल हॅव टू आस्क द कॉम्पिटंट अथॉरिटी. वॉटर कनेक्शन लायट कनेक्शन कोण दिता म्हाका कशें आसा ते फॉलोड सामकें न्ही. कॉम्युनिदाची जॉब फकत आमचे लँड सेफगार्ड करता. एक्चुअली द नेम वॉज अच्युत वाडो ना. अच्युत वाडो एक्चुअली नेम हा आता लालाची बस्ती कशें जाले फेमस सर प्रेस कोत्ता लोक कोत्ता आणि सगळे म्हणटा लालाची बस्ती. आम्ही फकत कोत्ता आम्ही म्हणटा कॉम्युनिदाची चोड. लाला कोण आमची कॉम्युनिदाद सर लाला कोण आता. लाला एक टेनंट हांगा त्याचं नाव लागलेलं आहे टेनन्सी फॉर्मर. लाला बेपारी लाला इस्माईल बेपारी. सो टोटल तो टेनंट म्हणटा त्याची प्रॉपर्टी त्याची प्रॉपर्टी कॉम्युनिदाद ऑफ केवी टेनंट
tenancy law strictly applies to everybody in Goa. So he can build like that and sell. Nobody can build, sir. You all know the law better. Nobody can build. हे सगळे illegal तुम्ही जाणार. Sir, illegal जावपा खातीर this is not a temporary structure. This is pakka houses built. So this for a comunidad, any comunidad, whether you build a hut or a skyscraper, illegal is illegal. Why There is no it took question so of. many years to? Because madam, that is the system of India. The law, the judiciary takes its own course. We would want it to happen today itself in one day. Not only me, any comunidad, any private person you go to. Forget about comunidad. आता पण private आहात. तुमच्या घरात, तुमच्या property कोणाला बांधला. You will want it to demolish immediate, but immediate जाता एक दिवसात जाता ते ना. It takes time. Did you all ask the answer questions to the panchayat body? Of course, we have asked. We have made n number of letters. We have made appeals. We have represented the community of TV. From in 2019, I was there when the judgment was passed by Honorable Justice Shireen Paul in the district court. And before that, of course, there was an appeal by the citizens of some group of citizen forum of TV. सर And others. हांगासर आतां आनीकूय घरां आहा न्हू आता 23 घरां तुमी ओपतात न्हू आतां Right, sir. बाकीची इलिगल आहा सध्या सर होय टेक्निकली सगळे इलिगल आहा रायट आमकां ते लिस्ट मेळ्ळा हायकोर्टान दिला डिरेक्टीव आमी ते मोडटा आतां सगळे मोडटा की ना ते सर चॅक करून बट इज ऑल इलिगल ऑल इलिगल. सो बाकीची जी स्ट्रक्चर आसा तेजेर कारवाई जातली. डेफिनेटली नॉट ओन्ली दीस सर्वे नंबर आमी लोकांक कितें दिसता अरे काय जायना कम्युनिटाक काय करपाक ना इतल्या वर्सां जाले ते जनरल फिलींग आहा पब्लिकांनी आहा प्रेसांनी आहा इट्स अ कॉमन सेन्स कित्याक जायत ना न्ही. सो कम्युनिटीक कितें तरी हेच्या पयलीं पयशे बीन तेंच्या कडल्यान घेतलेले. नो नेवर एज फार एज टू माय अंडरस्टँडींग नेवर. So on what basis do you think they got a stay? They cannot get a say. See, that you'll have to check the judgment copy. The judgment copy तुमका फोन पडटले. I can share with the esteemed members of our press, Yes. which is our fourth pillar of democracy. I will share whatever documents you require. You can then go and print or publish it as you